जाल्यार युथांची गरज आसा. कारण आमच्या भारत देशात युथाचे पॉप्युलेशन जास्त आसा. नियरली अबाउट 60 to 70% पॉप्युलेशन इज यूथ पॉप्युलेशन अँड दॅट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अवर कंट्री. आणि जर हे यूथ फुडें वयतले जाल्यार गरज आसा खरें उलोवपाची, गरज आसा काम करपाची एक इच्छा आसपाक जाय. यू हॅव टू हॅव फर्म डिटर्मिनेशन, courage, confidence, self-confidence. Swami Vivekananda was preaching self-confidence. He was strong believer of truth. तो म्हणटालो तुम्ही खरें उलयात आनी विसरात, खोट सांगात आनी लायफ टायम उगडास धरात. जर आमचो देश फुडें व्हरतले जाल्यार ह्यो बऱ्यो गजाली ज्यो स्वामी विवेकानंदान आमकां दिल्यो त्यो आमी आत्मसात करपाक जाय, आमी त्यो फुडें व्हरपाक जाय. पासायदान दिले विश्व बंधुत्वाचे, तसेच स्वामी विवेकानंदानूय बी विश्व बंधुत्वाचे मोठे कार्य केले. धर्म आणि अध्यात्म ह्यो दोन्ही गोष्टीचो मिलाप म्हणजे स्वामी विवेकानंदाचे जीवन. मनशान कितले बोल्ड आसचे, मनशान कितलो फुडारलेलो आसचो, मनशान कितलो प्रकट आसचो, मनशान कितले बरे कार्य समाजाच्या समोर दवरपाचे, आपल्या देशाबद्दलची पराकोटीची भावना, आपल्या समाजाबद्दलची पराकोटीची आस्था, बरे कार्य मोठ्या प्रमाणात करपाची एंटरप्रेनरशिप म्हणा किंवा सामाजिक जाणीव हाचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे कमी जीवन लाभलेले पण खूप मोठे कार्य केल्ले व्यक्तिमत्व म्हणजे स्वामी विवेकानंद.